नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया नाल्लाच्या रोसांतल्यो शेवयो शिरवळ्यो। हे हांवें उकडे तांदूळ घेतल्या। हे तांदूळ हांवें रातभर भिजत घालून घेतल्या। हे तांदूळ आमकां बरे बारीक वाटून घेवपाक जाय। वाटता आसतना उदक कमी घालून वाटपाक जाय, सुके वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांव मिक्सरान वाटून घेता। तांदूळ वाटता आसतना आमकां मीठ घालून घेवपाक जाय। मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात। थोडेशें उदक घालून सुके वाटून घेवपाक जाय। अशें आमकां सुके वाटून घेवपाक जाय आनी बारीक वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांवें अशें बारीक वाटून घेतले। हे पीठ आतां आमकां उकडून घेवपाक जाय। ह्या थाळ्यान पीठ थापून हांव उकडून घेता। हाका थोडेशें तेल लायता। तेल खूब लावपाक जायना, थोडेशें लावपाक जाय। पीठ अशें थापून घेवपाक जाय। हे पीठ उकडून घेवया। ह्या इडलीच्या आयदनान उदक हांवें तापत दवरलां। उदक पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। उदक तापल्या नंतर तातूंत आमी पीठ दवरुया। अशें पीठ दवरून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून 20 मिनटां पिठाक आमकां स्टीम दिवन घेवपाक जाय। पीठ उकडो पर्यंत स्टीम दिवपाक जाय। पीठ हांवें उकडून घेतले। हे पळयात, पीठ अशें उकडप जावपाक जाय। पीठ थंड जावपाक दिवपाक जायना। पीठ गरम आसतना शेवयो करून घेवपाक जाय। हे पळया, अशें मस्त शेवयो करून घेवपाक जाय। अश्यो हांवें शिरवळ्यो करून घेतल्यो। ह्यो शिरवळ्यो आतां आमकां नाल्लाच्या रोसा बरोबर खावपाक जाय। शिरवळ्यो आमी नाल्लाच्या रोसांतल्यो करतली, ताका लागून एक नाल्लाची हांवें सोय घेतल्या। हाजो आमकां रोस काडून घेवपाक जाय। वाटता आसतना तातूंत हांव 7-8 वेलची घालता। हातूंत उदक घालून बारीक वाटून हाजो आमकां रोस काडून घेवपाक जाय। ही हांवें सोय वाटून घेतली। हाजो आमी रोस काडून घेवया। ही सोय हांव परत एकदा वाटून घेता। हातूंत उदक घालता। असो नाल्लाचो रोस काडून घेवपाक जाय। तातूंत गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडेशें मीठ घालता। मिक्स करून घेवया। गोड रोसान विरगळून घेवपाक जाय। हो नाल्लाचो रोस। नाल्लाच्या रोसान हांवें शेवयो घातल्या। अश्यो नाल्लाच्या रोसान शेवयो घालून खावपाक जाय। नाल्लाच्या रोसांतल्यो शेवयो शिरवळ्यो खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।